नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराची जाली घोषणा. आर्टिकल 370 सिनेमाक उत्कृष्ट सिनेमाचो फावो जालो पुरस्कार, जाल्यार कोंकणी विभागात मोग आसूं हाका मेळ्ळो उत्कृष्ट पुरस्कार. 13व्या रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत 2 भांगरा आनी 1 रुपया पदक मेळोवन अद्वैतान मेळयलें उल्लेखनीय यश. गोंयांत आधुनीक सुविधा, आर्थीक मजत आनी वेगळी स्केटिंग रिंक बांदपाची खेळगड्यांनी केल्या मागणी. महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत लेखक आदले आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी संवसाराक अंतरले. 85 वर्सां पिरायेचेर घेतलो निमाणो स्वास. तेहलकाचे आदले मुखेल संपादक तरुण तेजपाल शेनवारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार आपले आर्ग्युमेंट्स केले सादर. फुडली सुनावणी जातली 30 जुलयाक. मोर्जे आदवोगादाचेर जीवघेणो हल्लो केल्ल्या प्रकरणात 10 जाणां आड मांद्रे पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला नोंद. आनी गोंयांत जावपी अपघातांचेर आळाबंद हाडपाक सरकारान बसयल्यात AI कॅमेरे. येरादारी उल्लंघना आड खरपणान जातली कारवाय. नव्या बसयल्ल्या कॅमेरा विशीं उपरासला हेर प्रश्न. आता खबरो विस्तारान. 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जाहीर जाले. आर्टिकल 370 या सिनेमात उत्कृष्ट सिनेमाचो भोवमान फावो जालो, जाल्यार मोग आसूं ह्या कोंकणी चित्रपटाक प्रादेशीक सिनेमा विभागात उत्कृष्ट कोंकणी चित्रपटाक जैत फावो जाला. गोंयकारां खातीर अभिमानाचो खीण थारलो. गोंयचो तरणाटो रोलर स्पीड स्केटर अद्वैत अमृत घाटगे आनी हेर खेळगड्यांनी राष्ट्रीय सर्तीत बळिश्ट कामगिरी करून राज्याक अभिमान हाडला. आंध्र प्रदेशांतल्या काकीनाडा शारांत जाल्ल्या 13व्या रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत अद्वैतान 2 भांगरा आनी 1 रुपया पदक मेळोवन उल्लेखनीय यश मेळयलें. मजगतीं सरकारान ह्या यशा वांगडाच गोंयांत आधुनीक सुविधा, आर्थीक मजत आनी स्केटिंग खेळगड्यां खातीर वेगळी स्केटिंग रिंक बांदपाची मागणी परतून एक फावट खेळगड्यांनी केल्या. I would like to thank my parents, coaches, and everybody who have supported me for this medal. I really thank my parents for putting me in this sport so that I can win so many medals like this. I would just like the government for a rink so that we can practice and looking forward for more medals. बरी बातमी आमकां सगळ्याक खुशेची खबर. कारण वास्को हांवूय पुलीस क्वॉर्टर्सांतलो, म्हजें बालपण पुलीस क्वॉर्टर्सान गेला आनी म्हजो मित्र अमृत घाटगे, ताजो चलो अद्वैत घाटगे, ताणें खूब परिश्रम घेतल्या, खूब ट्रेनिंग केल्या आनी तांचे रोड स्केटिंग ओपन नॅशनल टुर्नामेंट हे आसलो ते तातूंत ताणें बरें परफॉर्म केल्या. 2 गोल्ड 1 सिल्वर, 2 गोल्ड 1 सिल्वर ताणें नॅशनल लेवलाचेर हे केला. सो आमकां सगळ्याक ही आनंदाची गजाल. सो ताका हांव मुद्दम पर्सनली रिसीव करपाक येयला आनी 7 जाणांची टीम आशिल्ली. सगळे गोंयची आमचे 7 जाणांची टीम आशिल्ली, नॅशनलाक रिप्रेझेंट केल्ली, गोंयाक रिप्रेझेंट केल्ली. सो सगळ्यांनी बरें भरघोस यश हाडलां गोंया खातीर. सो सगळ्याक एक फावटी हांव ताळयो वाजयता आनी तांची उर्बा अशीच वाडोवपाक खातीर मुद्दाम आयला रिसीव करपाक आनी आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. त्या टिमान खूब मेडल हाडल्या, 10 मेडल, 2 गोल्ड आनी 6 सिल्वर आनी 2 ब्रॉन्झ. बरेंच आमच्या टिमान खूब मेहनत केल्ली आसा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें तें? टफ आशिल्लें.
चडशे खूब स्टेटांतले येयल्ले भुरगे आनी खूब टफ आशिल्ले फ्युचर कशें पळयता तूं तुज्या हितून तर आनी हार्ड वर्क करपाक आनी प्रॅक्टीस कन्सिस्टन्स रावपाक हांगा गोंयांत कितें फॅसिलिटी आहा तसली आनी आतां आमकां रिंगाची खूब हें आसा जाय जाय आमकां रिंग आमकां आमी सद्दां सकाळचे रोडा प्रॅक्टीस करता आमचे कडेन रिंग ना पूण आमकां रिंगाचेच मातशें हें जाता टफ पूण आमकां रिंग अशें मेळटा अशें Silver and a bronze. म्हाका बरी खुशी दिसता because I got for my state Goa and it is the hard work of my mother, my coach Satish Shetty and even my coach also from other states, Telangana, so Vitala. Even I went for a camp in Belgaum which was of Joe Sebastian sir. So खूप म्हाका training मेळ्ळा आणि it's very great thing that I achieved here and come to this level because of all of them and all of the parents, the skaters who have guided me throughout my journey skating also. प्राऊड मुवमेंट वास्कोकारा खातीर आनी फूल गोंयाभरान म्हाका दिसता 7 आसलेले टोटल पार्टिसिपेट आनी आमकां 4 मेडल म्हटल्यार टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा भितर 2 गोल्ड आनी 2 गोल्ड आमचे वेदांत अद्वैत आमचो पुलीस क्वॉर्टर्साचो भुरगो प्राऊड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाले तशी सिल्वर टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्ली आसा आनी हांव मागतां असल्या भुरग्यांक खरेंच एप्रिशिएट आनी तांकां एक ताकद दिवपाची गरज आसा गोवा गव्हर्मेंटान जावं लोकल लिडरांनी आनी खरेंच बरें दिसता की आमी तांकां आयज वेलकम करूंक येयल्लेलो आमचो DYSP साहेबूय येयल्लो आसा आनी तेंचे पेरंट्स आनी टिचर्सांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जी मेहनत घेतला स्केटींग हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा म्हटल्यार जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमी गोल्ड मेडल हाडलेले आसा आनी हांव तशेंच आमच्या टिचर्सांक आनी तेंच्या पेरंट्सांकूय कॉंग्रेच्युलेट करता तेंच्या बरोबर आनी प्राऊड मुवमेंट पेरंट्सां खातीर जंग तांकां मेळोंक ना तेंच्यांनी फुडें मेहनत करपाची गरज आसा आनी 100% ज्या भशेन ते टिचर्स तांकां ट्रेन करतात आनी आमकां कॉन्फिडंट आहा नेक्स्ट टायम जे वयतले फूल 100% आमी मेडल्स हाडटले My name is Zach. I'm from Sarawak. I would like to thank my parents for supporting me and giving me everything that I wanted throughout the days. I would like to thank my parents for getting me to this level. With their support and dedication, I finally reached to this level. For the first time, I've been selected for semi-finals after getting selected from quarter-finals. So I feel very proud of myself. My name is Zoe and I won silver medal for road. And I want to thank my coaches, Mr. Satish and Saratara from Hyderabad and my parents. Also experience a lot from my training and I've just started skating and Goa also wants a ring to train. I'm one of the parent of my daughter got 2 medals, 1 silver and bronze for the state. It was a nice experience and after all the efforts what we have taken for all these years, we have tried and accomplished and we are very grateful to our coach, all the mentors, all the president of the club, president of the association. Only we like to urge the government to give some facilities for the sports so that we can take the sports a little bit more ahead, such as like we don't have a ring to practice, we need to go outstation for practice. So there is a lot of difficulties what we are facing, but still we are trying our level best to do something for the sport, do something for the state. Early in the morning we practice on the roads at 4 o'clock in the morning. Our coach take a lot of trouble to wake, so that the children get trained, so that they reach the national level and they do something for the state and for the club. So I only urge the government just to try to understand the difficulties of these kids so that you can give them something, one place, so that they can practice day and night and get more medals for the state as well as the club. It's everything, whatever expense has to be done is gone by us.
up and down expenditure, staying, whether we have to pay for the ring, the charges per hour, 500 rupees, whatever we have to pay, whatever it is, we have to pay and we have to do the practice. So nothing is given by the government. We do our own expenditure. This is our own expenditure. And after doing so much, we have reached here. The consistency of practice we have kept. Our coaches has given us the support, taken us outstation for practice, given practice here on the road early in the morning, 4 o'clock we do practice. So this is the result what we have got now. The only thing I ask the government to help us out to take the sports a little bit more ahead so that they can support us with some whatever compensation can be done. So because there are some parents who cannot afford, but still they take the sports ahead because children have that capability of doing something. They have interest in the sports. So because of this, we are taking children much ahead. महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ समाजवादी, विचारवंत, लेखक, गांधीवादी कार्यकर्ते, आदले आमदार आणि तरणाट्यांचे प्रेरणेचे स्त्रोत आशिल्ले डॉक्टर कुमार सप्तर्षी संवसाराक अंतरले. पुण्यात 85 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमाणो स्वास घेतलो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या मानेस्तांनी तशेंच सामाजीक कार्यकर्त्यांनी तांकां आर्गां ओंपली. हलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल प्रकरणाच्या निमाण्या सुनावणेत बचाव पक्षान परत एकदा गोंय पुलिसांच्या चौकशेचेर गंभीर प्रश्न निर्माण केले. हॉटेलाच्या पयल्या मजल्या वयले सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयात सादर करूंक नाशिल्ल्यान प्रश्नचिन्ह निर्माण करून बचाव पक्षान चौकशेंतल्यो त्रुटी आनी पुराव्यांतल्या विसंगती विशीं खर युक्तिवाद केलो. फुडली सुनावणी 30 जुलयाक जातली. कारवाये वेळार तेजपाल स्वता न्यायालयाच्या आवारात हजर आशिल्ले. मोर्जेंतल्या आदवोगाताचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण चालू आशिल्ल्या कारवायेच्या फाटभुंयेर हो हल्लो जाला असो आरोप आसा. मांद्रे पुलीस ह्या प्रकरणाची चौकशी करतात. So if we see right now, there are in the state of Rajasthan, Telangana and Karnataka, we have something called as Advocates Protection Act. So even in Goa, we are seeing that such incidents of advocates getting assaulted are on the rise. So we demand that even in Goa, there should be an Advocates Protection Act. And it is quite fortunate that on the last assembly session in the month of March, Goa government introduced the Goa Advocates Protection Act, and of course it is there is a whole process and it has to go through a process. It is still pending before the Legislative Assembly. So I request Goa government, I request the Chief Minister, I request the Law Minister that this bill should become an act and it should be enforced as soon as possible. Something maybe, but this is not good to assault advocates. Advocate is the officer of the court. If you assault to advocates and you beat up the advocates, how he will represent to the Goan people? This is not good actually. तो जो इन्सिडंट जाला तो आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करता. तो आमचो एक एडवोकेट आनी तो गेल्लो त्या जाग्यार एक कोर्टाची ऑर्डर घेवन, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर घेवन गेल्लो आनी तरी पूण तेजेर एक दादारांनी अटॅक केलो. हें अशें जावपाक जायनाशिल्लें, कित्याक एडवोकेट एक कोर्टाचो ऑफिसर म्हणटात एडवोकेटाक, आनी कोर्टाचो ऑफिसर आसतना थंय वचोन ताका जेन्ना थंय तो गेलो ते कोर्टाची ऑर्डर घेवन इम्प्लिमेंट करपाक, तेन्ना तेजेर अटॅक जालो हो जावपाक जायना. आनी हितून
जे आमचे सरकार आहा तितून तेणी लक्ष घालून अशें फुडें अशें एडवोकेटाचेर अटॅक जावपा जायना म्हणून जे एडवोकेट प्रोटेक्शन बील आहा तेचेर जाता तितले बेगीन तेचेर एक्शन घेवन ते पास करून घेवपाक जाय. इतलेंच म्हाजें सांगपाचें. गोंयांत वाडत वचपी येरादारी नेमाचें उल्लंघन आनी रस्त्यार जावपी अपघातांचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकारान AI आधारीत स्मार्ट कॅमेरे बसयल्यात. येरादारी नेम मोडपी लोकांक आपोआप दंड दिवपा खातीर अपघात जावपी सुवातेर हे कॅमेरे बसयल्यात. मात हे नवे पद्दतीन बसयल्ल्या कॅमेरा विशीं जायते प्रस्न उप्रासतात. नेमके कोणाक दंड भरचो पडटलो? भाड्यान दिवपाच्यो टॅक्सी आनी गाडयो हांचे संबंदीत नेम कितें आसतले? आनी हे नवे पद्दतीक लागून पर्यटक आनी पुलिसां मदले वाद उणे जातले काय? पहिले तुझ्या मनान इमोशन्स कितें आयले वेन दीस इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम आयले तेन्ना? Raju, I do welcome it in principle that we require technology in order to handle traffic. Reason being, everything cannot be done humanly because of the ever expanding and number of vehicles on the road. So technology is the way forward. But how it is implemented and how it is being done, I was just going through the thing. Yeah. Now there is one in Panji Mirse Circle. Yes. The other one is at Verna. Now, the other are at different places. Now, I want to know whether they have taken an analysis of the traffic accidents that have taken place at this place Yeah. or no. Correct. So then only there will be some So impact. तूं म्हणटा अशें की हे कॅमेरा अशे जाग्यार बसोवपा जाय जंय फाटल्या 1 वर्सान 2 वर्सान खूब एक्सिडेंट जाल्यात, Correct. चड वायोलेशन जाल्यात. सो अशे तरेचो सर्वे अशे तरेची तपासणी Yes. तांणी केल्ली काय कितें कॅमेरा बसोवपाक. आनी इतले कॅमेरा बसयल्यात काय कितें की फूल गोंयचो तातूंत भितर एक आलेख आयला. Yeah. Because see, let's put it this way, the traffic police, to the best of my knowledge, they do have a survey, they do analysis, they know the accident spots. Correct. I think the first priority needs to be at these places. Camera has to be effective. Correct. Otherwise, it gives an impression of, people will start saying this is only a revenue generating machine. Correct. I mean, to cut off that, let us be very clear that you have to have the reduction of deaths, reduction of fatal accident, reduction of accident per se. If the cameras are installed in that fashion, I think it is a welcome step. Correct. दिवचल सयत बार्देश मालाची तान भागोवपी अस्नोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात आडखळ्या. प्रदूषणांतल्यान हे न्हंयची सुटका जाली ना जाल्यार फुडाराक न्हंयचें अस्तित्व धोक्यात येतलें असो भंय सैम मोगिनी उक्तायला. एका तेंपार नितळ आशिल्ल्या अस्नोडच्या पार न्हंयच्या अस्तित्वाचेर आतां मात संकश्ट आयला. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात सांपडल्या. हेच न्हंयचें उदक पंपिंग करून ते अस्नोडच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पा वरवीं दिवचलच्या कांय वाठारा सयत बार्देस तालुक्यांत पावयतात. देखून ही न्हंय प्रदूषण मुक्त दवरपाची गरज आसा. अंदूच्या तेंपार ह्या न्हंयचे प्रदूषणाचो मुद्दो जो आसा तो चडांत चड गाजलेलो आसा. हेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हळ्यार ह्या न्हंयच्या वाठारांत लोक आपणाले कपडे धुतात, त्याच प्रमाणे आयदनां धुतात, ट्रक धुतात आणि कांय जाण जे आसात ज्यांच्या खातीर बायो टॉयलेटाची व्यवस्था ना असे लोक जे आसात ते ओपन डिफेकेशन करपा खातीर न्हंयच्या वाठाराचो उपेग करतात. आणि ह्याच सगळ्या गजालीक लागून आयज ही न्हंय जी आसा ही प्रदूषित जाल्लेली आसा. आमी अस्नोड्या ह्या वाठारांत ह्या न्हंयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार लक्षांत येता की कांय फावटी जायते प्लास्टीक जे आसा हे अडकून पडटा ह्या वसंत बंदाराच्या वाठारांत. त्या शिवाय ह्या न्हंयच्या वाठारांत जे प्रदूषणकारी घटक आसा ह्या प्रदूषणकारी घटकांक लागून ह्या न्हंयच्या उदका भितर आमकां जायती वनस्पती जी आसा जी घातक आसता त्या उदका खातीर ती आमकां पळोवपाक मेळटा. जाका युट्रोफिकेशन प्रोसेस म्हणटा. ज्या उदका भितर सारें आसता, ज्या उदका भितर सर्फ आसता, हे सगळ्यो गजाली भितर मिक्स जाता आनी तेतूंतल्यान मागीर युट्रोफिकेशनाची प्रोसेस जाता आनी मागीर जायत्या फावटी आमकां अशा ह्या उदकाचेर कांय वनस्पती जी आसा ती निर्माण जाल्लेली पळोवपाक मेळटा.
हे वनस्पतीचे आच्छादन जे आसा ते दिसपाक बरें दिसता, पूण आमी विसरूंक जायना की तेतूंतल्यान न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जाता. आयज ह्या न्हंयच्या वाठारांत ही परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस बिकट जाल्लेली आसा आनी मागीर ही न्हंय जेन्ना अस्नोड्याच्यान बंदीरवाड्याच्यान शिरगांवच्या वाटेन वयतात आनी मागीर फुडेंच ती थिवी शिरसय ह्या वाठारांतल्या जे स्रोत आसा ताका मेळटा आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ही आमची म्हापसा न्हंय आसा म्हणून तिका वळखतात. एकंदर ह्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस खूब प्रतिकूल जायत आसा. हेच्या पयलीं जलस्रोत खातें जें आसा तेंच्यांनी ह्या न्हंयचो पुनरुत्थान करपा खातीर येवजण आखलेली, पूण तेच्या उपरांत परते एकदां ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें उदक प्रदुशीत जाल्लें आसा. आमी विसरपाक जायना की ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें पिवपा खातीर वापरलें वता. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा अस्नोडे हांगासर, तर तेच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात ह्या न्हंयचो उदक जें आसा तेचो वापर केलो वयतालो. जवळ जवळ उगमाप कडल्यान ही न्हंय मांडवी न्हंयच्या पात्रान मेळा मेरेन तिचो 22 किलोमीटर लांबाय आसा. पूण आयज ह्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस दुर्बल आसा. आमी मनशांनी जर ठरवूंक ना आनी ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा तें राखच्या खातीर जर आमी यत्न करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या अस्नोड्याची जीवन रेशा म्हणून वळखली वचपी जी पार न्हंय आसा ती ना नपयत जातली एक दीस. कारण आयज आमी ज्या पद्दतीन कोयर, आयज आमी ज्या पद्दतीन खाणमाती, आयज आमी ज्या पद्दतीन ह्या नदीन प्रदूषणकारी घटकांचे भितर उडयता तेतूंतल्यान ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें खूब बिकट जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आषाढी एकादशीचे फाटभुंयेर विठ्ठल देवाच्या नावाचो जप करीत गोंयकार बेळगांव चिकोडीत पावले. गोंयच्या वेगवेगळ्या वारकरी पंगडांनी आयोजीत केल्ल्या चलत पंढरपुराक वचपाची वारी व्हडा उमेदीन सुरू आसा. गोंयांत सावन पांयवारीक गेल्ल्या पंगडात मेळपाचे तांचे संबंदीत वाठारांतले आमदारूय गेल्ले पळोवपाक मेळटात. पायी वारीक सुमार 420 किलोमीटर प्रवास करीत वारकऱ्यांनी 8 दीस पुराय केले. मजगतीं पंढरपुराक वचपाची खोस तांच्या मुखामळार दिसता. पळयात कांय खिणचित्रां. विठ्ठल गजर करी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी. आमची मुरगांवची वारी आणि त्यामुळे आम्ही वार्षिक सगळ्या वारकऱ्यांक मेळपाक गोंयच्यान जितले वारी येता ताका मेळपाक वयतात मुद्दम. सकाळपासून आतां आमी सुरू केले. आतां म्हजे बरोबर आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसात, रमेश बाब तवडकर आसात, दाजी साळकर आसात, आमचे जयंत बाब जाधव आनी सगळे बाकी सगळेच जाण कुट्टाळीचे आमचे कार्यकर्ते मुद्दम ताका मेळपाक आयल्यात, काणकोणचे कार्यकर्ते आयल्यात आनी त्यामुळे सगळ्यांक मेळत आयिल्ल्यान पंढरपूर पर्यंत आमी वयतले. गोंयकारांच्योच सगळे कडेन वारी दिसतात. सगळे मोठ्या उत्साहान हे पायी वाट जी आसा ही पंढरपूर यात्रेची वाट जे पूर्ण करतात तातूंत एक भावात्मक हे आसा. खूब बरें दिसता. आज मुरगांवची वारी हांगा आसा. म्हाका खूब उमेद जाता. विठ्ठलाच्या वारी खातीर आमी सदांच आतुरतेन वाट पळयता केन्ना आषाढी एकादशी येतली आनी आमी विठ्ठलाच्या वारीक वतली. आज आमच्या मुरगांवसून म्हणजे अरावंड 170 लोक हांगा आयल्या आनी गोंयभरांतल्यान 3500 लोक हांगा ह्या वारीक वतात. गोंयसूच येतात, देशभरांतल्यान सगळे विंगड भागांतल्यान हांगा येवन अशें एक संगम जाता आनी आषाढी एकादशी दिसा चंद्रभागेच्या हातूंत स्नान करून दर्शनाचे विठ्ठलाचे दर्शन घेवन आमी सगळीं तृप्त जातात. सकाळच्यान आमी गोंयच्यान सुरू केल्ले आमच्या सगळ्या वारीक मेळटा. आज जे आमी मुरगांवच्या वारी बरोबर आसा आनी हें वातावरण पळोवन खूब बरें दिसता. हेतू इतकोच आसता की आमी तांकां जे वारीक वता तांकां प्रोत्साहीत करप. हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर ह्या वर्साच्यान फर्स्ट टायम सरकारान प्रत्येक वारीक सपोर्ट केल्लो आसा. सो त्या सपोर्टामुळे खरेंच धन्यवाद म्हणटात. हे जे वातावरण जर तुम्ही पळयशात जाल्यार हे वातावरण सगळें विसरूंक जाता आनी एकदम विठ्ठलमय जाता. सगळे जण नांवान सुद्दां हांगा नांव घेयनात. कोणाचें जर नांव घेतलें जाल्यार माऊली ह्या नांवान तांकां सगळ्यांक करतात. सो इतकें हें वातावरण स्पिरिच्युअल जाता.
विठ्ठल रखुमाई मानणारे आमचे हिंदू संस्कृतीशी निगडीत असे संबंध लोक गोंयांतले महाराष्ट्रांतले देशभरांतले लोक जे आसा मोठे प्रमाणात पंढरपुराक येता आणि एक आस्था दवरून जे आसा की आमच्या संस्कृतीचे वृद्धिगत करपाचे अशें प्रयत्न करता. हांव पणजेच्यान येयला पण सामके काणकोण पासून पेडण्यां पर्यंतच्यान सादारण 42 वारी ज्यो आसा त्यो पंढरपूर येवपाक येयल्या. आमी जेन्ना गोंयच्यान भायर सरले तेन्ना अनेक वारी ज्यो आसा गोंयच्यो आनी गोंयच्या भायल्यो ह्यो आमकां दिश्टी पडल्यो. गोंयच्यान हांगासर पावचे तो थकवो जो आसा हांगा पावना फुडें ह्या आवारान पावना फुडें थकवो नासोच जाता आनी अगदी फ्रेश जाता. हे वलयूच अशें आसा की मन जो आसा तें प्रसन्न जाल्ल्या कारणान एकूण थकवो मिटता. तो जय हरे विठ्ठल. आनी बदल ना म्हाका सांग बरें सामकें खूब तेतून हें मेळ्ळें आनी म्हागे बापूय बी ना पयलीं पुराणाचो म्हणजे व्हडलो ग्रंथ वाचपी म्हाका तेतूंतल्यान म्हाका ज्ञान मेळटलें. म्हाका सांग उमेद म्हाका सांग चलोन येवपा सांग खूब उमेद. आनीक म्हाका आनी 5 वारी पूर्ण 2 ही वारी दुसरी आनी 3 वारी म्हाका सांग पूर्ण करपा जाय. तितून म्हळ्यार म्हाका 75 वर्सां लागीं पावता तर म्हाका 4 वर्स जाली वारी करता वारी करता. आनी आमचे आतां मंत्री येयला आमकां भेटपाक आनी तसो खूब लोक येता आमकां वाटेर मेळटाय येता वयताय आनी आमकां सरकारान बरी मजत केला. आमी मिनिस्टरान मजत केला. सगळे लोक आमकां मजत करताय. हो कितल्या दीस तुमगेलो? आतां हांव 9 दीस. हो 9 दीस. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो